राज्यात पर्यायी नेतृत्वा खातीर भाजपा चाचणी सुरू आसा। ह्या फाटभुंयेर पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी आपले घोडे धांवडावपाक सुरवात केल्या। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार भलायकी बरी नाशिल्ल्यान जेन्ना सावन राज्यांतल्यान भायर गेल्यात तेन्ना सावन राज्यांत पर्यायी नेतृत्वा खातीर भाजपांत कांय प्रमाणात बोवाळ चालू आसा। कांय फुडारी आपल्या वाटचालीक नेटान धेंपा मारपाक लागल्यात। भाजपाची सुत्रां ढागे दोरे एकठांय दवरपाक भाजपाचे कळंगूटचे आमदार तशेंच उपसभापती मायकल लोबो सरकाराक सांबाळून दवरपाक पावल मारिल्ले दिसता। भाजपाची सुत्रां मुखेलमंत्र्याच्या गैरहजेरेंत सांबाळून धरपाक स्वता उपसभापती लोबोन ह्या कार्यात स्वता उडी घेतल्या। ह्यान पयलीं पक्षाची सुत्रां बरे रितीन सांबाळटना आमी उपसभापती लोबोक पळयला। 2017 सालांत जेन्ना भाजपा पक्षाक वेंचणुकेंत मेजॉरिटी मेळोवपाक अपेस आयिल्लें तेन्ना युती सरकार स्थापीत करपाक गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या आमदारांक सरकारांत हाडपाक मायकलाचो व्हड वांटो आशिल्लो। म्हण सद्याक मुखेलमंत्र्याचेर विदेशांत उपचार चालू आसतना पक्षाचें फुडारपण कशें सांबाळचें हाचेर तांणी स्वता लक्ष घालां आनी ही जबाबदारी आपल्या खांदार घेतल्या। भाजपांत सद्याक नेतृत्व पद कोण पेलतलो हाचेर सोद चालू आसा। सुरवेच्या काळांत फुडारी म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराचें नांव ह्या वळेरेंत चर्चेक आशिल्लें अशी बातमी सुत्रां कडल्यान मेळटा। मात मगो पक्ष भाजपांत विलिनीकरण करपाक फाटीं फुडें जाल्ल्यान आतां ह्या रणांगणांत सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंताचें नांव चर्चेंत आयिल्लें दिसता। आतां उपसभापती मायकल लोबोन आगगाडींतल्या घटकां कडेन चर्चेक सुरवात केल्ली आसा। घटकांच्या पर्यायी नेतृत्वा खातीर लोबोंचें नांव मुखार येवपाची शक्यताय आसा। फाटल्या वेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्डाचे शिवोलेचे आमदार तशेंच नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकर आनी साळगांवचे आमदार मंत्री जयेश साळगांवकर हांच्या जैतांत मायकल लोबोचें व्हड योगदान आसा। म्हणटकर पर्यायी नेतृत्व म्हण गोवा फॉरवर्डाचो लोबोक तेंको मेळपाची पुराय शक्यताय आसा। त्या भायर सरकारान स्वता सुदीन ढवळीकर नेतृत्वा खातीर इत्सूक आसात म्हण मोगोचे मंत्री बाबू आजगांवकर आनी आमदार दीपक पावसकरांचो तेंको सुदीनाक मेळटलो म्हण सुत्रां कडल्यान कळून येता। देखून कला संस्कृती मंत्री तशेंच अपक्ष आमदार गोविंद गावडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार चर्चिल आलेमांव, सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर आनी महसूल मंत्री रोहन खंवटे कडल्यान तेंको घेवपाचेर उपसभापती लोबोचो विचार चालू आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।